देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:5 वोड 17 ते 19. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोमूत वो प्रवाद्याची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी सोजमू नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडले शिवाय सुमुर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गेच्या राजान सगल्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गेच्या राजांत व्हड म्हूण मानतले. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू आपल्या शिसांच्या मनांतले दुबाव पयसावंक म्हणटा, समूर्त हो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजू नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण ती संपूर्णायेक पावोवंक हांव आयलां. जेजू आपल्या पाटलावदारांक कायदे सदांच उरतले म्हूण आस्वासन दिता. जेजूय न्हय फकत कायदे पाळूंक, पूण दुसऱ्यांक ते शिकोवंक आमकां आपयता. जेन्ना आमी कायदे पाळटाव तेन्ना आमचें वर्तेपण दिसून येता आनी आमी देवाक लागीं जियेता. कायदे आमकां फायद्याचे. कायदे पाळटाव तेन्ना आमी देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या हुस्क्यान जिवंक पावता. आमेन.